नमस्कार. पळोवया प्रायम खबरो. जायका लांच प्रकरण कशें शिजलें, लुई बर्जराचेर कशें हाडलें चेपण, कोणी कोणाक कशी पावयली लांच, दिगंबराचो आनी चर्चिलाचो कितलो वांटो, पळयात खासा रिपोर्ट. लुईस बर्जर लांच प्रकरणात लांच घेवपी मंत्र्यासयत तांच्या एजंटाची चौकशी, साक्षीदारांनी एजंटाची दिली म्हायती, विजय सरदेसाय वालंका आलेमावाचेर संकट. पेडणे ते कारवार नवी पॅसेंजर ट्रेन शेनवाराच्यान सुरू, केंद्रीय रेल्वे मंत्री सुरेश प्रभून ट्रेनीचे केले उक्तावण, चौथी कोकण मार्गार खासा 250 ट्रेनी, रेल्वे मंत्र्यान केली घोषणा. सेरुला कम्युनिदादीच्या जमीन आनी सोरो परवानो प्रकरणाची चौकशी करची, प्रधानमंत्री कार्यालयाचो मुख्य सचिवाक आदेश, जेन नेक्स्टान प्रकरण पावयल्लें दिल्ली. आनी फुडल्या म्हयन्यात एफसी गोवा करतले प्री सीझन ट्रेनिंगाक सुरवात, 3 आठवड्याच्या दुबय दौऱ्यात एफसी गोवा करतले नेटान तयारी. खबर विस्तारान. जायका लांच प्रकरणाची चौकशी आनी तपासणी चालू आसतना हे प्रकरण कशें घडलें, लांच घेवपाचें कारस्थान कशें शिजलें ताचे विशीं म्हायती प्रुडंटाक मेळ्ळ्या. क्रायम ब्रांचीच्या चौकशे प्रमाण पुराय लांच प्रकरणाचो सूत्रधार तेन्नाचो मुख्यमंत्री दिगंबर कामत. दिगंबर कामतीन केल्ल्या प्लाना प्रमाण तेन्नाचो पीडब्ल्यूडी मंत्री चर्चिल आलेमांव आनी इंजिनियर आनंद वाचासुंदरान लुई बर्जराक कोट्यांनी लांच दिवपाक लायली. पळयात प्रुडंटाचो एक्सक्लुझिव्ह रिपोर्ट. क्रायम ब्रांचीची सूत्रां सांगतात ते प्रमाण 1033 कोटींचे कॉन्ट्रॅक्ट जायकाक आनी लुई बर्जराक कन्सल्टन्सी दिवपाच्या फायलींक तेन्नाचो मुख्यमंत्री दिगंबर कामतीन 2009त मान्यताय दिल्ली. हे फायली तेन्नाचो पीडब्ल्यूडी मंत्री चर्चिल आलेमावन फुडें काडिल्ल्यो. पूण 2010त लुई बर्जरा कडच्यान लाच घेवपा खातीर कंपनीचेर प्रेशर हाडपाच्या हेतान दिगंबर कामतीन जायका प्रकल्पाची फायल आपल्या कडेन दवरिल्ली. ते उपरांत जायकाचो प्रकल्प संचालक आनंद वाचासुंदरान मंत्र्याक लाच जाय ही गजाल लुई बर्जराची वांगडी कंपनी शहा कन्सल्टन्सीचो अधिकारी प्रसन्ना शहाच्या कानार घातली. प्रसन्ना शहान हो विशय लुई बर्जराचे अधिकारी संजय जिंदाल आनी राम प्रसाद मल्लाडीकाक सांगलो. जिंदाल आनी मल्लाडीन लाच जाय ही मागणी तेन्नाचो लुई बर्जराचो उपाध्यक्ष सत्यकाम मोहंतीक कळयली. मोहंतीन मुख्यमंत्री लाच मागता ही गजाल कंपनीचो आशिया खंडाचो मुखेल जेम्स मॅकलुंगाक सांगली. उपरांत मॅकलुंगान तांच्या अमेरिकेंतल्या न्यू जर्सी ऑफिसांतल्यान पयशांची वेवस्था केली. जेम्स मॅकलुंगाच्या शिफारसी उपरांत कंपनीच्या न्यू जर्सी ऑफिसांतल्यान 9,76,630 अमेरिकन डॉलर गुडगांवच्या खात्यांत धाडले. हो सगळो वेव्हार बँकांच्या माध्यमांतल्यान जालो. मात लाच दिवपा खातीर हो पयसो पावयतना कंपनीन कमिटमेंट फी, काउंटर पार्ट्स, पर डिम्स आनी थर्ड पार्टी वेंडराक अशे 3 भागांत वांटून घालो. क्रायम ब्रांचीच्या सुत्रां प्रमाण ह्या केशीत साक्षीदार जाल्ले लुई बर्जराचे आदले अधिकारी संजय जिंदाल आनी राम प्रसाद मल्लाडी हांणी हो सगळो पयसो दिगंबर कामत आनी चर्चिल आलेमावा मेरेन हवाला मार्फत पावयलो. हवालाचो दलाल रायचंद सोनी आनी ताचो वांगडी मुकेश भारती ह्या दोगांनी आनंद वाचासुंदराच्या हजेरेंत दिगंबर कामत आनी चर्चिलाक पयशे दिले. हे पयशे खावपाच्या प्रकरणात दिगंबराक मोठो घास मेळ्ळो. दिगंबराक 1,20,60,60 लाख 2 हप्त्यांनी पावले आनी चर्चिलाक 1 फावट 60 लाख आनी 1 फावट 15 लाख दिले. Crime branch claims to crack the JICA bribery case. As of now, their case is mainly based upon the statements of some accused and witnesses. But most of the documentary evidences are with the US authorities, which will be needed to be produced before the trial court. Mukesh Kumar for Prudent. लुईस बर्जर लांच प्रकरणात क्रायम ब्रांचीन अटक केल्या हवाला ऑपरेटरांनी एकल्याची नावां घेवपाक सुरवात केल्या. हवाला ऑपरेटरांनी फक्त लांच घेवपाचीच न्हय तर मंत्र्या खातीर लांच घेवपी एजंटाची नावां क्रायम ब्रांचीक दिल्ल्याचें सुत्रांनी सांगलें. हवाला ऑपरेटरांनी न्यायदंडाधिकारी मुखार दिल्ल्या जबानीत वालंका आलेमांव आनी विजय सरदेसायचें नांव घेतलां म्हूण सुत्रां सांगतात. ताका लागून ह्या दोगांचेरूय संकट आयलां.
लुईस बर्जर लाच प्रकरणात आदलो मुख्यमंत्री दिगंबर कामतीक अटक केले म्हूण या प्रकरणाची चौकशी सोंपतली अशें सध्या तरी दिसना. या प्रकरणाची चौकशी करपी क्रायम ब्रांचीन लाच घेवपी मंत्र्याकूच न्ही तर ताचे वतीन लाच घेवपी एजंटांचो सोद घेवपाक सुरवात केल्या म्हूण पुलीस सुत्रां सांगतात. दिगंबर आनी चर्चिला खातीर फातोड्डेचो आमदार विजय सरदेसायान वेव्हार केलो. लाच घेवपाक वालांका आलेमांव विजयाच्या संपर्कांत. हवाला ऑपरेटर सोनी विजयाचो मडगांवचो बंगलो वळखलो. पयशांचे उलोवपाक विजयाच्या बंगल्यार गेल्लो म्हूण सोनीची जबानी. मंत्र्याक लाच रक्कम कशी पावयली ताची दोनूय हवाला ऑपरेटरांनी दिली म्हायती. इतलेच न्ही तर क्रायम ब्रांचीन साक्षीदार आनी आरोपींनी दिल्ल्या जबानेक जुळपी हेर पुरावे एकठांय केल्यात. प्रुडंटाक मेळिल्ले म्हायती प्रमाण 2010 विजय सरदेसाय आनी वाचा सुंदराच्या फोन कॉलांची म्हायती. जायका फायलींच्या हालचाली कडेन फोन कॉलांची म्हायती जुळटा. विजय आनी शाह कन्सल्टंटा मदले संबंध. शाह कन्सल्टंटाचो अटक केल्लो अधिकारी विजयाचो फोटो वळखलो. सगळे आरोपी साक्षीदारांनी विजयाचे रूप आनी भेसाचे केले वर्णन. मंत्री आनी कन्सल्टंटा मजगती डील जाल्या उपरांत जायका प्रकल्पाची फायल कशी भोंवपाक लागली ताची म्हायती जायकाचो आदलो प्रकल्प संचालक आनंद वाचा सुंदरान क्रायम ब्रांचीक दिल्ल्याचे सुत्रांनी प्रुडंटाक सांगले. ही फायल बेगीन दिवची म्हूण तेन्नाचो मुख्यमंत्री दिगंबर कामतीन आपल्याचेर दबाव हाडलो म्हूण वाचा सुंदरान पोलिसांक सांगिल्ल्याचे सुत्रां सांगतात. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. पेडणे ते कारवार नवी पॅसेंजर डेमो ट्रेनीचे केंद्रीय रेल्वे मंत्री सुरेश प्रभून शेनवारा उक्तावण केलें. मालपे पेडणे स्टेशनार हो सुवाळो जालो. 10 ऑगस्टासावन ही ट्रेन आयतार सोडून उरिल्ले 6 दीस पेडणे ते कारवार मार्गार चलतली. गोंयच्यो सगळ्यो मागण्यो तडीक लायतल्यो तशेंच चवथी कोंकण मार्गार सुमार 250 ट्रेनी सुरू करतलो म्हूण रेल्वे मंत्र्यान घोशणा केली. फाटले खेपे सुरेश प्रभू गोंयांत आयिल्लो तेन्ना ताणें ह्या ट्रेनीची घोशणा केल्ली. पेडणे ते कारवार पॅसेंजर ट्रेन सुरू करपाची गोंयची मागणी निमणी पुराय जाल्या. केंद्रीय रेल्वे मंत्री सुरेश प्रभून शेनवारा बावटो दाखोवन ट्रेनीचें उक्तावण केलें. कोकण रेल्वेतर्फे आम्ही 250 अतिरिक्त गाड्या केवळ कोकणच्या लोकांना जास्त गोव्याच्या लोकांना जास्त फायदा व्हावा यासाठी सोडणार. त्या व्यतिरिक्त दक्षिण रेल्वे गाड्या सोडणार. कोकण रेल्वेतर्फे 17 स्टेशनवर आपण वायफाय फॅसिलिटी सुरू करतोय. त्याचा शुभारंभ आपण मडगावला केला. इंटरनॅशनल एअरपोर्ट बोंबा येता. दक्षिण गोंयच्या जनतेची काही खंत आसा की हे एअरपोर्टाचो वापर आमकां दक्षिणेंतल्या काणकोणवाल्यांक पयस आसलेल्यांक उपयोग करून घेवपाक मेळटलो की ना. ते दृश्टीन ह्या डीएमएचो उपयोग मोठ्या प्रमाणात जातलो. खास करून डबल ट्रॅक जातकीर ह्या डीएमयूची फ्रिक्वेन्सी वाडटली आणि जर साहेबांच्या मदतीने आम्ही जर त्यांचं एअरपोर्टशी जर लिंकेज करू शकलो तर नथिंग लाईक इट मिसर. म्हाका खात्री आसा ताणें एकदम विषय मनार घेतलो लावून घेतलो की सहज शक्य जातलें. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. घेऊया एक विराम.